नमस्कार भुरग्यांनो, स्वागत आसा तुमचे एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान. या व्हिडिओन इयत्ता तिसरेचो न्हंय व्हांवता हो दुसरो पाठ आमी वाचन करतली. तर या पाठाचे वाचन करपाक सुरवात करूया. पाठ दुसरो न्हंय व्हांवता. पळयात आमचे हे न्हंयक. ही आमची न्हंय वर्साचे 12 म्हयने व्हांवता. पावसांत हे न्हंयक हुंवार येता. ह्या वेळार उदकाची पातळी वाडटा. बागायती आणि घरांनी उदक भितर सरता. नेटान व्हांवपी न्हंयचे जोतीक लागून धडे लागसारची झाडां हुमटून पडटात. हो न्हंयचो प्रवाह आपले वांगडा रेंव, रेबो, लाकडां, कुसारे आणि फातर घेवन येता. हे सगळे न्हंयच्या दोनूय तडींनी थिरावता. गिमाळ्यान थळावे लोक रेंव काडटात. पानांचे कुसलेले कुसरे बागायतीक सारे म्हूण वापरतात. भुरग्यांनी जर तुमकां एक्सेल ट्युशन हो चॅनल आणि तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आता वाचूया फुडलो पाठ. न्हंयच्या दोनूय तडींनी उक्ती सुवात आसता, तिका चाळ म्हणटात. थंय मेळपी गुळगुळीत चाळचे फातर सजावटीक वापरतात. हे चाळींत विविध प्रकारचे वनस्पत किडून येता. शेरण, धकम, अनंत आणि मेणकुंब्यो ही तातूंतली कांय म्हत्वाची झाडां. गिमाळ्यांत न्हंय संथ गतीन व्हांवता. न्हंयच्या पात्रांत उदक कमी आशिल्ल्यान कांय जाग्यांचेर आलतडच्यान पलतडी चलत वचपाक मेळटा. ते सुवातेक खराडी म्हणटात. न्हंयची कोंड खोल आसता, थंय उदक चड आसता. ह्या कोंडांनी वेगवेगळे तरेची नुस्तीं आसतात. मरल, तांबोसो, चणकूल, पनळ, धाडो, घोळशे ही कांय व्हड नुस्तीं. मळयो, करणकाटको, दांडय ही कांय ल्हान नुस्तीं. न्हंय आमकां वर्साचे 12 म्हयने उदक दिता. हे उदक आमी पिवपा खातीर वापरतात. थळावे लोक न्हंयचेर न्हातात, कपडे उमळटात. तशेंच ह्या उदकाचो वापर बागायती शिंपा खातीरूय करतात. न्हंयचे तडीर शेकान शेक लोकवस्ती बसल्या. आमचे सगळ्यांचे जीवन न्हंयचेर आदारून आसा. तिका आमी सांबाळुया, तिची जतनाय घेवया, तिका निवळ दवरपाची जबाबदारी घेवया, न्हंय व्हांवती दवरुया. नेक्स्ट व्हिडिओन हाचे फुडल्या व्हिडिओन हांव ह्या लेसनाचे न्हंय व्हांवता ह्या लेसनाचे क्वेश्चन आन्सर्स म्हणल्यार प्रश्न आणि जापो हांचो व्हिडिओ अपलोड करतले. तर पळयत रावात एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड आणि व्हिडिओ फूल कंप्लीट पळयल्या बद्दल धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग.